सर आय टीचे उलयता आसतना ते दीस पयले आमी तुमी आय टीच्या हातूंतले हें आशिल्लें पळय न्ही इल्लिगल एनक्रोचमेंट कोण तरी व्हडली शेड बांदिल्ली ती काडून उडयल्ली. आमकां दिसलें आतां कितें तरी सुरू जातलें थंय नेटान म्हणून आय टी पार्क्स येतली पुणून कांयच जातना दिश्टी पडना थंय. दोनापावलचो जागो हॅज बीन अ प्लेस फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एज अ प्लेस फॉर आय टी पार्क देन. जशे वेळ फुडें वचत रावलो यू नीड टू चेंज विथ द थिंग बिकॉज इट्स क्वायट अ लँड वीच इज अ प्रिमियम एरिया. सो यू नीड टू एन्श्युअर दॅट द रायट थिंग कम्स. ते हॉटेल्स कन्वेन्शन्स बाकीचे कितें संकल्पना थंय येता ती बरी गोष्ट. इम्पॉर्टंट आसता की जे लोक तत्वां सांगता लोकांचे हेडलायन्स काडटा पेपरांचेर स्वताचो पेपर आशिल्ल्यान तांकां खंयच्या हातूंतल्यान ते स्वता अशें एन्क्रोचमेंट करता. म्हणजे 250 कोटीची प्रॉपर्टी कोण तरी एन्क्रोच करतलो. म्हाका दिसता इज नॉट द रायट वे ऑफ पुटींग थिंग्स. यू कॅन बी अ हिपोक्रेट. एक सायडीक तूं लोकांचें कितें घालतलो आनी एक्युजेशन्स करतलो एलिगेशन्स घालतलो आनी आपलो पेपर स्वार्थाक वापरतलो आनी दुसऱ्या सायडीक स्वता वील यूज दॅट सेम टॅक्नीक टू ब्लॉक लँड ऑफ द गव्हर्मेंट. सो मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलोवन एकूच सांगलें की ती लँड आमी आज आसा फाल्यां आनी कोण आसतलो. ते लँड आमी 250 कोटीचें वर्थ कितेंय जाता आनी कितेंय चल्लां तर कशें लॉट ऑफ पीपल हॅड इश्यूज देर. सो म्हाका दिसता देर वॉज अ व्हेरी स्ट्रॉंग वील फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम माय सेल्फ वे वी पूट थिंग्स टुगेदर. बट त्या जाग्यार म्हाका दिसता खुबश्यो गजाल्यो प्रॉस्पेक्टिवली येवंक जाय जातल्यान इकॉनॉमी आनी एनवायरमेंट आमचे एम्प्लॉयमेंट पयली जाल्यार आय थिंक नीड्स टू बी कितें येतलें थंय आतां वॉट डू यू दॅट एरिया इज आयडियल फॉर कन्वेन्शन. आतां म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान तें कन्वेन्शन सेंटर एंड एलिड एक्टिविटीज. सो यू वील गिव इट टू दी गव्हर्मेंट बॅक. हय अर्दें ताणें घेतलां अर्दें उरलां तें आय थिंक दॅट ऑल्सो इज इन ट्रांजिट. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. Okay, last and important, you have been alleged to have been involved in a corruption scam. It is about a comunidad. तुम्ही एक बॉडी काढली की पोरवोरीम वेलफेअर ट्रस्ट इफ आय एम नॉट रॉंग आणि त्याचे थ्रू तुम्ही कम्युनिटीची जागो हडपला म्हणून. वॉट इज युअर सेन ऑन द एंटायर इश्यू? लायफान आज पर्यंत कितें केलें तें आवय बापायन सांगलें क्रेडिबिलिटी धरूनच करात म्हणून. क्रेडिबिलिटी इज देर दॅट इज वाय वी आर हियर इन द सोसायटी. एज अ इंडिपेंडंट पीपल kept faith and today also they look at me in that manner irrespective about whichever community it is. पण ते एक रोहनाचेर विश्वास आसा. त्या टायमार एक तुका आत्तां म्हणिल्ल्या प्रमाणे जेन्ना इशू नासता इशू काडपाचो एक प्रयत्न आसता. आय हॅव बीन द मोस्ट वोकल इन टर्म्स ऑफ इलिगॅलिटीज इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी and in the state, also having in Kumudad matters and also having acted as the revenue minister. आता जेन्ना एक झाड आसता मरे झाडाच्या सावळेन खूब जाण बेकार बशिल्ले आसता पळयल्या केन्ना? थोडे कामाक वचपी लेबर आसता, थोडे कितें विकपाक बसता, थोडे म्हणटा आपल्याक कितें पयशे दिल्यार आपूण काम करतलो, पयशे दिल्यारूच आपूण काम करता नाल्यार करना. अशे तरेतरेचे लोक ते झाडाच्या सावळेपणां बशिल्ले आसता. तातूंतले असले थोडे लोक आसता जे बेकार आसता, लायफान कांयच केलें ना, असल्याच उत्पन्नाचेर आपलें जीवन काडलें. तांकां संवय आसता की आमी प्रेस कॉन्फरन्सीस नाल्यार कितें घेतलें आनी ताका कोण तरी कॉन्टेक्ट करतलो आनी कितें दितलो. म्हाका याद जाता तेन्ना पयलीं EDM जातालें तेन्ना हेच लोक ऑपोज करप आनी मागीर नाच जावप. हेच लोक आज सेरुलाचेर ताणें जेन्ना घालो म्हाका दिसता सेरुला कम्युनिटीन ऑलरेडी प्रेस दिल्लें आसा की तांणी जो रोड मॅप जो फॉलो केला is properly done in all aspects of rules and regulations.
As Porvorim Yuva Welfare Trust, this is our trust. This trust has been there from 2008, which has been there in Porvorim, and which has stabilized itself towards self-help groups, farmers, youth, senior citizens, and the society at large. Cultural events, sports events, many things happen through this. आज आमकां जेन्ना सेरुला कुमुदादीन जेन्ना एड घालो की आमी इन्स्टिट्यूशनलायज करूंक सोदता, तेन्ना आमी एप्लिकेशन घालें. त्या टायमार तूं घालूंक शकतालो, कोणूय घालूंक शकताले. आमी एप्लिकेशन 3 तारखेक म्हाका अजून याद जाता, हांव ते पेपर मुद्दम पळयलें नंतर 3 ऑक्टोबराक काय कितें 2024 कितें आयिल्लें तें, आतां ऑलमोस्ट 1 वर्स जातलें. आनी 20 का 23, 22, 25 दिसांनी आमी एप्लाय केला. आतां 1 वर्स जालें, अजून अलॉटमेंट कांय जावना. गव्हर्मेंट प्रोसिजर आसा. हांव खंयच बायपास कर, ओवरनायट म्युटेशन कर, कांयच करूं ना. It is running its own process. Serula has gone through its own process. Administrator has gone through its own process. Allotment अजून पर्यंत ग्रांट बाकीचे सगळे करपाचे प्रोसेसान आसा, in very legal form. If somebody wants to go to the court, which is the best forum, somebody should go to the court and file it. Maybe he'll get the answer there. Serula कुमुदादीन ऑलरेडी रिप्लाय दिल्ली आसा आपली की बाबा तांणी कायद्या प्रमाणे केला. हांवें म्हाका दिसता म्हाका हांचेर उलोवन म्हाका टायम वेस्ट करपाची गरज ना, कित्याक these are all people who just wait to ensure if they can encash on somebody's कितें म्हणटा तें तुजें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ना, प्रेस कॉन्फरन्स न्ही, मागीर तुजें स्वताच्या हाजेर घालून मारून कितें मेळटा काय म्हणून. आनी म्हाका दिसता आमी आज पर्यंत लायफान कितें केलां हें ट्रस्टाचें, म्हजें स्वताचें रोहन खोटेचें कांय ना हातून. हें फाल्यां थंय ट्रेनींग सेंटर बरें जावचें, एक बाबा इन्स्टिट्यूट थंय तयार जावन फाल्यां युवकांक फुडें एक धोरण मेळटलें. तुका खुबश्यो गजाल्यो करच्यो पडटा आनी ताज्या खातीर यू नीड टू डू इट एंड प्रोवायड सर्विसीस. आज आमी हेल्थ सेक्टरान सर्विसीस प्रोवायड करता. तूं ओन्ली GMCन वचून न्ही, तुका फाल्यां मॉर्ग जाय आनी कितें जाय. यू नीड स्पेस टू कीप इट टुगेदर. सो यू नीड अरावंड. सो म्हाका जेन्ना जागो मेळटा असो दिश्टी पडलो थंय आसा म्हणून आनी ऑक्शन करतात म्हणून ते हांवें एप्लायड एज अ नॉर्मल एनीबडी. इन्स्टिट्यूट आशिल्लें कोणें एप्लाय करपा जाय आशिल्लें. सो हांवें एप्लाय केलें. वर्स आतां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट वर्स 6 वर्स जातलें. सडनली समबडी पिक्स अप एंड सेज एलिगेशन्स, आनी तातूंत तो पेपर ओके इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम म्हणून आसता, तूं करता तें म्हूण तुका सांगता. जर्नलिजम इज ऑलवेज अबाउट इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम. आयलें धरलें मारलें म्हणटा पळय तें जालां आयचे थोडे पेपरांचे कारणामे. स्वताचें लिपोवपाक नाल्यार एकादी हांवें आयटीन केल्ली गजालाचो राग एकादी आसूंक शकता हे पेपरांक. जे पेपर इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम सोडून ते कॉपी स्टीक पेस्ट म्हणून मारलें, ते जालें तांचे न्यूज. फरक कांय पडना. आमचे लोक आमकां बरें वळखता आनी वी नो. एंड इफ समबडी इज वॉन्टिंग टू टेक अ प्रेस कॉन्फरन्स, आय वॉज इन्वायटींग टू गो टू द कोर्ट. कोर्टान वच, घाल एलिगेशन, रिप्लाय मेळटली, तुका कळटलें सत्य कितें आसा येतलें. पूण ताजेर एलिगेशन्स घालप आनी नेक्स्ट डे तो घालप एलिगेशन्स म्हणून तें कितें. म्हणजे जर्नलिजम ऑल्सो सर्टन वे. ओल्डस्ट पेपर म्हणलो म्हणून जायना. यू हॅव टू बी अ ट्रू पेपर. स्वताच्या फायद्याक न्ही, सोसायटीच्या फायद्याक पेपर आसता. सो म्हाका ते टायमूय वेस्ट करपाचो ना हांचेर. बट सांगपाचो मुद्दो एकूच, कुमुदादीच्या विशयान आमी प्रामाणीकपणान पयल्या फावटी म्हाका दिसता 12 वर्सान इन्स्टिट्यूटाक एप्लिकेशन घालां आसतलें. स्वता खातीर खंयच न्ही. 12 वर्सान एकट्या मनशान दाखोवचें की रोहन खंवट्यान सेरुला कुमुदादीन एक कितें तरी जागो नाल्यार कितें मागलो नाल्यार कितें घेतलो. आमी कम्युनिटी स्पेसिसांक NOC, सर्वीस रोडाची NOC, कुमुदादीन आमकां सेरुलान भरपूर हेल्प केला. रायट फ्रॉम आग्नेल लोबो टू आतांचे पिटर आनी एशली, बाकीचे सगळे तांचे दे बीन हेल्पींग टू एन्श्युअर दॅट तांकांय बरें जाल्लें जाय. हांवें एकूच तांकां सांगलां, तुमी कशेच जागे अशे ओपन जागे जे आसतात ओपन दवरनाका, पंचायतीक हँड ओवर करा आनी आमी थंय पार्कां नाल्यार कितें करया, नाल्यार फाल्यां बस्त्यो तयार जाता. दीस हॅज बीन इन द पास्ट. सो वेन यू कांट करेक्ट अ लॉट इन द पास्ट, यू हॅव टू एन्श्युअर दॅट द फ्युचर डजंट गो रॉंग फॉर आवर पीपल. सो ऑल इन ऑल सांगपाचो म्हणल्यार म्हाका जें पडटा तें हांव करतां आनी करता आसतना वी एन्श्युअर दॅट वी डोंट वॉन्ट टू बायपास एनी सिस्टम ऑर ओवरकम एनी सिस्टम नॉर यूज द पावर. आमी जमनी वयले लोक जमनीर आसतात आनी लोकां खातीर जे पोटतिडकीन काम करपाची 2008-09 जी तिडक आशिल्ली ती आजूय त्याच तिडकीन काम करप इन टर्म्स ऑफ डिलिव्हरीज इज वॉट वी आर डुईंग. सो लेट्स वर्क टुगेदर फॉर अ गूड गोवा. लेट्स हॅव सम गूड पीपल. असंतुश्टपणा आसल्या शिवाय जावंक शकत ना. आनी गोंयकारांचें एक तें बरें, जंय खंय
कोणाचें पोट भरिल्लें आसता ताका खंय कळना की उप्याशाचे परिस्थिती कितें काय म्हणून. तो थंय बेकार बसून मागीर ते थोडे स्मार्टफोन आयिल्ले इतली तुमचे हें जाल्लें आसा की जर्नलिजम कितें आनी तुजो स्मार्टफोन जर्नलिजम कितें हो एकदां कळना. सो मनीस भितर बसता घरा कडेन खंय तरी एक भितर बोर्ड लायता आनी आपलो प्रेस दाखयता. ते पार्टी कडल्यान थोडे पयशे मेळटा आसतले आनी कोणा कडल्यान म्हणपाक हें ते तुका तो टूल किट म्हणिल्लें पळय तशें असले अनसेन्सर्ड टूल किट्स आसता आमच्या भितरूच. देर आर 2 टायप्स ऑफ शत्रूज. वन इज तुजो शत्रू वीच यू सी हो म्हजो शत्रू म्हणून आनी दुसरो हितशत्रू तुज्या बरोबर आसता पूण तुजी कशी 12 वाजोवंक मेळटा हें चिंततात. दोनूय तरेचे लोक समाजान आज न्हय एपीक एंड मायथॉलॉजीन पळयलें जाल्यार तेन्नाच्यान आशिल्ले. सो ते असले लोक आसतलेच. आनी एक बरें आसा की म्हाका देवाचेर पूर्ण विश्वास आनी आय हॅव ऑलवेज सेड म्हाका आमचे इल्ले लोक सांगता कोण तुगे करणी करता आसतलो कोण आनी कितें करता कोण लिंबू पडलो अरे म्हणलें कोण करता तें करूं म्हाका देवाचेर विश्वास आसा. ते लिंबू कोणाचेर परत पडटले ते लोकांनी पळोवन जाले. आनी म्हज्या ह्या पॉलिटिकल करियरान हांव म्हजें काम करीत गेलां जाणें प्रयत्न केला ताका म्हाका दिसता देवानूच तांची जागा दाखयल्ली आसा. आनी हीच अपेक्षा आसा देवाक की खरें कितें तें करून दी म्हणून. हांव चुकलां म्हजी चूक दाखय. फाटीं काप्रेश्वराचो इश्यू आयिल्लो देर वॉज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स दॅट हॅपन्ड अरावंड इट. मुख्यमंत्र्याक हांव तेंच सांगलें मिसअंडरस्टँडिंगाचे मिसकम्युनिकेशनाचे बाकी तयार करपाक हांव समज नाल्यार तूं इनवॉल्ड आसा देव काप्रेश्वर पळयतलो म्हणून. सो हांगा थंय लोकल पॉलिटिक्स जी तयार जाली खंयचे आले मिक्स कम्युनिटीचे लोक आयले अँड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट थिंग्स वीच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन. आनी देर वर लिमिटेशन्स टू मी ऑल्सो हॅविंग नॉलेज ऑफ वॉट हॅपन दॅट डे. बट करेक्शन्स करून जाग्यार घालप चर्चीन कांयच बोवाळ करनासतना आपले जागे केले हांगा केले आनी जो मनीस थंय इनवॉल्ड आशिल्लो तोच उलोवंक लागप हें जाणें एनओसी दिल्ली तोच उलोवंक लागप आनी आमचेर घालप वॉज प्युअर पॉलिटिक्स. बट आज देवादयेन सगळें परत जाग्यार आयलें. मुख्यमंत्र्यांनी इंटरव्हेन्शन घाल्ल्याक सगळ्यांक कळ्ळें कितें जाल्लें तें आनी सगळें परत जाग्यार पडलें. पूण मुवमेंट्स ऑफ थिंग्स टू मेक इश्यूज आनी प्रयत्न करप दुसऱ्या मनशाक दिसपाम कसो करप हें म्हाका दिसता सोसायटीन सगळ्या सोसायटीन लोक आसतात आनी आसतलेय बी. वी हॅव टू गो हेड इन लायफ. वी कांट सीट वीथ दिस टायप ऑफ पीपल टॉकिंग एंड वी थिंकिंग अबाउट वॉट दे वॉन्ट टू डू. लेट देम डू वॉट दे हॅव टू डू. वी वील डू वॉट वी हॅव टू डू.